गोवा एबॉल्युशन प्रोप्रायटरशीप एक्ट ग्रांट्स एंड लँड जो एबॉल्युशन करपाचो कायदो जो 2014 केल्लो आनी तेजे रुल्स जे 2015 केल्ले त्या कायद्या प्रमाणे त्या कायद्यान सेक्शन 7 जे आसा त्या प्रमाणे अशें म्हटलेलें की ही जी जमीन आसा मयाकारांची जी मया गांवांत आसा ती जमीन सरकार घेतले आनी ती जमीन परत मागीर लोकांक दितले जेन्ना एप्लिकेशन केले वयतले त्या प्रमाणे परत दितले अशें म्हणून सांगलेलें गेल्लें. पूण दुर्दैव आमचें अशें की आतां 10 वर्सांच्या उपरांत एक अमेंडमेंट केलें वयता सरकारा कडसून आनी ते अमेंडमेंटा प्रमाणे इट इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी. जे प्रिंसिपल एक्ट आसा तेका आनी ह्या अमेंडमेंटाक कांयच हें ना कारण ते कॉन्ट्राडिक्शन अमेंडमेंट करूच शकना आनी ते अशें अमेंडमेंट केल्लें आसा की नवीन नोटिफिकेशन काडलेलें आसा की मयेकारांक 5,000 वयर पर स्क्वेअर मिटर जमीन मेळची ना अशें मेन्शन केल्लें आसा आनी हें खरें म्हणल्यार दुर्दैवी आसा. आनी तेका लागून आयज दसऱ्याच्या दिसा आमी सगळे लोक हांगा जमलेले आसा की तुमच्या मार्फत सरकारा पर्यंत आमचो रिक्वेस्ट पावोचो की हें जें नोटिफिकेशन काडलें आसा तें मयेकारांक मान्य ना आमी तें एक्सेप्ट करचें ना आनी तेच्या विरोधान आमी लडटले. आमी सरकारा कडेन आमची मागणी आसा आमी रिटर्नूच सरकाराक दितले बेगिंतल्या बेगीन हें नोटिफिकेशन आहा तें फाटीं घेवचें आनी आमकां जो प्रिंसिपल एक्ट आसा जो पॅरंट एक्ट आसा 2014चो त्या नुसार जें कितें मेन्शन केल्लें आसा ज्यो जमनी ज्या कडेन कोणा कडेन आसा ज्या पोजेशनान आसा ऑक्युपंट म्हणून आसा तांकां त्यो परत दिवच्यो जें मेन्शन केल्लें आसा तो पॅरंट एक्ट टेनन्सी एक्टाक एड करचो आनी सगळ्यो जमनी आमकां लोकांक दिवच्यो ही आमची मागणी सरकारा कडेन आसा. जेंचे कडेन घरान कसो डॉक्युमेंट आसा तेंकां घर दिलें पूण हे भायले येयल्या तांकां फुकट दितात जावं 25 रुपयांनी आतां दितात कोणी तरी बोवाळ केलो नाल्यार पयलीं सरकारान फुकट दिवचें म्हणून केल्लें आनी आमकां इतलें आसून आमी रेवेन्यू फारीक करता 1953 पासून सगळे लोक हेजे फारीक करतात आनी आमी डिमांड केल्लो आमकां तेन्नाचे रेटीन आमी पयशे दिवपाक तयार आहा सगळे कास्तकार शेतकार माड कितें आसा ते रेटीन आमी ते दिल्ले आनी आमचे मानेस्त पत्रिकारान सांगलेलें तुमच्यो जमनी फक्त आमी समितीन मागलेलें कितें तें नांव फक्त पुर्तुगेजाचें नाका तें काडपाचें म्हणून गोवा गव्हर्मेंट आनी पर्रीकार साहेबान कितें केलें 200 कोटी रिजर्व दवरल्यो जो कोण मालक कोर्ट आसा म्हटला फुडें आमचे सनदीचेर तो जर सिद्ध जालो मालक म्हणून जाल्यार ते ताका दिवपाचे आनी तुमच्यो जमनी आपूण तुमकां दितलो.